डिकोस्टा हाऊस हो एक उत्तम टीमवर्क. दिग्दर्शकाचे नाव जालाच, पण ह्या सिनेमाचे पुराय टीमीकय ताचे श्रेय दिवपाक जाय, दामोदर मावजान सांगले. ते खातीर ताणें एक म्हणीची याद करून दिली. फेस्त करता गांव पिरजेतीचे नाव. हिंदी सिनेमा परसय गोयच्या कलाकारांनी उजवो अभिनय केला. अशा उतरांनी दामोदर मावजान डिकोस्टा हाऊस सिनेमाचे टीमीक पोटभर तोखणाय केली. डिकोस्टा हाऊस ह्या गोंयच्या कोंकणी सिनेमाचो प्रिमियर मडगांवां जालो. गोंयचो ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत साहित्यीक दामोदर उर्फ भाई मावज्याचो ह्या खिणाक भोवमान केलो. तशेंच ताचे आनी विजय सरदेसाईचे हस्तुकी सिनेमाचे टिमीचे कौतुक जालें. निर्माती दोतोर प्रमोद साळगांवकार आनी दिग्दर्शक जितेंद्र शिकेरकार हजर आसले. निकत्याच जाल्ल्या 52व्या इफ्फीत ह्या सिनेमान गोंयचें प्रतिनिधित्व केलां. हाजी पयलीं बरे सिनेमा पळयले. हाजेलो मार्टीन पळयला. एक एक स्टेप आमी फुडें वता हाजे म्हाका खोस जाता. हो सिनेमा सगळ्या हांगांनी खूब बरो जाला. एक्टींग तर सुपर. आमकां अजाप दिसता जेन्ना प्रिन्स जागोर जावं लुईस बच्चन बरे बरे परफॉर्मन्स करता. पूण तांकां हांव केन्ना वळखत आशिल्लो. अशा भुरग्यांनी इतली सुंदर परफॉर्मन्सीस दिल्या, इतली बरी एक्टींग केला. म्हाका खात्री आसा आज जे लोक हांगा आयला सिनेमा पळोवपाक ते बद्दल खोशी जावन वतले. हांव आतां सांगतालो बऱ्या हिंदी सिनेमाक जितले एक्टींग अपेक्षीत आसता ताचे परस एक पुष्कळ बरें एक्टींग आमच्या कलाकारांनी ह्या सिनेमांत केल्लें आसा. आनी तांकां सगळ्यांक बरी भेटी तेन्ना म्हाका खूब खोस जाता. इश्टानो, तुमी सिनेमा पळयतली आनी तुमकां जे फेसीस जे चेहरे तुमचे दोळे मुखार दिसतले ते एक्टराचे. सिनेमा हो एक कलेक्टीव प्रोसेस, एक कलेक्टीव एक्टिविटी. ह्या एक टीम वर्क. ह्या टिमीन कितले खेळगडे वावुरता ते आमचे तकलेन पासून येवचे. आमचे डायरेक्टर बशिल्ले आसा. डायरेक्टराचे नांव जाता आनी ते कोंकणी ती कोंकणी आसा. फेस्त करता गांव आनी पिरजेतीचें नांव हांगाय अशें जाता. हे फिल्म कोणाचे डायरेक्टराचे. तातूंत फाटल्यान एक टीम वर्क आसता. एक टीम तांचे वावुरता आनी ह्या सगळ्या टिमीचे आमी नांव घेवपाची किंवा तांच्या दखल घेवपाची गरज आसता. आई बाबांनी म्हणलें तुजें ती फक्त तोंडान बातें खावना. तिकीट काडून वचून पळोवंक ते जातले. हे जावपाक सरकारा कडेन कितलो सपोर्ट मेळटा तो खबर ना. पूण हो सरकार गोंयकार सरकार न्ही. हांव राजकारणांत चालू आहा, इलेक्शन येवपाचें आहा. आई मावजो ताका देशांतले सगळ्यांत व्हडले पुरस्कार ना. ताणी म्हणटाली आरशांत पळोवप समाज कसो दिसता. आज जे कितें समाजांत चलता ते होलसेल डिफ्लेक्शन बिफोर इलेक्शन हें जें चालू आहा हें सगळें डिफ्लेक्शन पळोवप समाज. आनी हें पळोवपाची गरज आहा. कोंकणी मनीस आनी गोंयकार आनी एकवटान एक गोंयकार सरकार हाडपा खातीर ह्यो सगळे समाजाक बरोबर घेवन फुडें वचूंक शकता. असो समाज ते असो सरकार फुडें येवपा खातीर एक बरी टीम निवडून दिवपाची गरज आहा. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार.